नमस्कार. हांव अविनाश नाईक. म्हज्या कवितेचें नांव आसा धवो कावळो. धवो कावळो. स्वताक धव्या रंगान लडबाडोन 5 वर्सांनी तानायल्लो एक कावळो आयज घराघरांनी उदक मागत भोंवता. स्वताक धव्या रंगान लडबाडोन 5 वर्सांनी तानायल्लो एक कावळो आयज घराघरांनी उदक मागत भोंवता. आता तो घराघरांनी भोंवतलो. चिवताई चिवताई म्हण उलो घालतलो. आता तो घराघरांनी भोंवतलो. चिवताई चिवताई म्हण उलो घालतलो. शेवटाक उदका खातीर पयशे सुद्धा दितलो. लाचार जावन हातपाय जोडून नाक घासून भळा दुखा गळयतलो. स्वताक धव्या रंगान लडबाडोन 5 वर्सांनी तानायल्लो एक कावळो आयज घराघरांनी उदक मागत भोंवता. ताची ती दुखा पळोवन सोंसपाक आमकां जमचें ना. त्या दुखांनी ताच्या दोळ्यांतली ती उष्णताय आमकां दिसची ना. आनी त्या उष्णतेन विरगाळतले आमचे मेणाचे घर हे आमी चिंतचे ना. ताच्या त्या विवळण्यान आमकां आमचे अच्छे दिन दिसतले. करब उदकाचे ते श्रेष्ठ दान म्हण मडकीस ताका आमी दितले. तान भागल्या उपरांत कावळ्याची आमकां तो विसारतलो. फकत शेणाच्या राजवाड्याची आपल्या स्वप्नां तो पळयतलो. स्वताक धव्या रंगान लडबाडोन 5 वर्सांनी तानायल्लो एक कावळो आयज घराघरांनी उदक मागत भोंवता. मडकेन फातर घालपाची संवय ताका आमची मडकीच तो फोडटलो. कोणाक दिल्ले उदक आमी म्हण पश्चाताप मात आमकां जातलो. उदक दान दितना आमी घेतल्याची लायकी पळोवया. व्हावो शकता त्याच्या शेणाचे घर आमच्या उदकान हे ताका दाखोवया. स्वताक धव्या रंगान लडबाडोन 5 वर्सांनी तानायल्लो एक कावळो आयज घराघरांनी उदक मागत भोंवता. देव बरें.